नमस्कार येवकार. गोवा टुडेक सुयश गावणेकार. चाणाक्ष कौटिल्य संकल्प भले, सिद्धीचो शुकशुकाट, वाचाळाचे झळयेंत उतरांचो खणखणाट, श्रीमंत दाखले उसने, गिरेस्त सुभाषितां उधार, महात्म्याच्या काव्याचे श्रृंगार, साठीत अलंकार, वैधव्य आंगार, तरणे बेकार, तरणे नेगार, प्रचंड ऊर्जा प्रवाही, चारवाकाची चलती, दिशाहीन संचार, धरणेक भार, अरिष्ट हुमऱ्यार, तरणे बेकार, तरणे नेगार. दावे तुटले, गोरू सुटले, राखण्याक लाथो, परक्याच्या मागार, जोताचे कळप भलत्याच्या घाण्यार, तरणे बेकार, तरणे नेगार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. 25,000 कोटीचे बजेट. मुख्यमंत्री म्हणतात 3 डिसेंबर मेरेन बजेट चालीक लावंक मुजत मायनिंग कॉर्पोरेशन करतले. केंद्राचे PSU घेवन मायनिंग. केंद्राच्यो 49 स्किमी गोंयांत. देशात म्युटंट कोरोना व्हेरियंटाचे दुयेंती दोबरात. आंकडो पावलो 771. UK, साऊथ आफ्रिकन, ब्राझिलियन व्हेरियंट. गोंयांतय कोरोना वाडटा. बुधवारा 140, 1156 ऍक्टिव्ह. CZMP विशीं जनसुनावण्यो. प्रक्रियेक हायकोर्टाची स्टे. प्लाना विशीं याचिका फिर्यादींक आयकून जाय मेरेन स्थगिती लागू. जनसुनावणे आड NGO हायकोर्टात. विधानसभा डिजिटायज. आता डिजिटायज प्रिंटआउटाचे इशू. आमदाराच्या प्रस्नाक जापो ऐन वेळार. दिगंबर, सुदीन, विजय रोहनाचो इशू. कामकाजाचे दीस कापले. विरोधक फुर्योज. रेल्वे डबल ट्रॅकाचेर विरोधकांचो अर्धवर चर्चेक नेट. सरकाराचो न्हयकार. बोवाळांत कामकाज तहकूब. खासगी जमीन संपादन डिमार्केशना वेल्यान अलिनान धरलो नेट. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण फाउंडेशनाच्या पावड्यार चालीक. डायोसेसांना घुसको नाका. मुख्यमंत्र्याची जाप. कोंकणी मराठी शाळांनी भुरग्यांक 400 रुपया बंद कित्याक? सुदिनाचो प्रस्न. आणि प्रताप सिंह राणेची विधानसभेत 50. राणेच्या राजवटीतले प्रकल्प सुधारणा. कडक शिस्तबद्ध कारभाराच्यो. आमदारांनी काढल्यो यादी. निवृत्तीचेर राणे सायलंट. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 25,058 कोटीचे बजेट मांडले. 3 डिसेंबर मेरेन बजेट चालीक लावंक संद आसा म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. मायनिंग कॉर्पोरेशन करून मायनिंग सुरू करतले. ह्या विधानसभा अधिवेशनातच कॉर्पोरेशन स्थापणूक करतले. मायनिंगांतल्यान 550 कोटी रुपया येवंक शकता म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. बजेटांत मुख्यमंत्र्याचो चालू आशिल्ल्या कामाक चालीक लावपाचेर चड भर. केंद्राच्यो 49 स्किमी खंय गोंयांत हाडटले. या परिस्थितीचो नियाळ घेवन रितसर उपाययोजना हातात घेतल्या आनी पोरणी रिणां फारीक करपाक आर्थीक नियोजन करप. नव्या रिणां खातीर व्याजदर कमी करून घेवप. कचरो वेवस्थापन महामंडळाचे 13% व्याजदर रीण फारीक करप. संजीवनी साखर कारखान्यांतले 12.5% व्याज दराचे रीण फारीक करप. LIC तशेंच पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन हाचे अंदाजे 12% व्याज दराचे रीण रिस्ट्रक्चरींग करप. तशेंच व्याजाचो भार उणो करून फारीक करपाचें काम आमी सध्या केलां. अशा तरेच्या निर्णयांतल्यान आमी सरकारीच्या तिजोरेक कोट्यांनी रुपयाचो फायदो करपाचो थारायला. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी रावपी लोकांक दाताची तपासणी आनी उपचार दिवपा खातीर मोबायल डेंटल बस उपलब्ध करप. सेंटर ऑफ एक्सलन्स ह्या येवजणे खाला 53 कोटी खर्चून 100 खाटाचे मानसोपचार इस्पितळ IPHP चालीक लावप. मानसीक रुग्णाचे पुनर्वसन करपा खातीर 17.33 कोटी खर्चून डे केअर सेंटर प्रोजेक्ट मानसोपचार इस्पितळ IPHP हांगासर चालीक लावप. शेजारी राज्याच्या कृती विरोधात सर्वोच्च न्यायालयान विशेष याचिका दाखल करपाचें काम म्हाज्याच कार्यकाळात जालां. शेजारी राज्यात न्यायालयान लवाद्याच्या आदेशाचे उल्लंघन केला. या संदर्भात गोंय सरकारान वेगळी अवमान याचिका दाखल केल्या. याचो परिणाम म्हणून न्यायालयान तिनूय राज्यांक मेळून
देखरेख समिती तयार केल्या, जी 4 सप्तकां भितर अहवाल सादर करतली. गोंयांतल्या 12 तालुक्यांतल्यो तळी झरे हे काम ऑलरेडी सुरू केलें, जेणे करून इट इज ह्याच्या फुडें खंयचीच तळी जावं झरें हे कोणाकूच बुजोवपाक येवचें ना. म्हणजे एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर हें ऑक्टोबरांतल्यान सुरू जाता. ट्रान्सपोर्ट फ्युएल सबसिडी आसा, बस रिप्लेसमेंट सबसिडी आनी कदंबा साथी ही नवी येवजण. आमी पळयला की डे बाय डे कदंबा वयलो बर्डन काडून प्रायव्हेट बसीस कदंबाच्या बरोबर चलप की तांकां नॉट डायरेक्टली सबसिडी बट ताचे पर किलोमिटर वायज रेट ठरोवन कंडक्टर सरकाराचो उरतलो, बाकी बस ओनर्स तेच उरतले. त्या बेसिसाचेर ज्यो थोडे रूट पयलीं इनिशियल स्टेजीर घेवपाचे थारायल्ले आहा. इन्स्टॉलेशन ऑफ द डिजिटल फेअर मिटर्स फॉर द टॅक्सीक आमी डायरेक्टली मिटर्स दिता, जेणे करून टॅक्सींचो इश्यू जो आसा हो इश्यू रिजॉल्व जातलो. नाजाल्यार हायकोर्टाच्या ऑर्डरीच्या प्रमाणे सगळे मिटर बेस्ड ज्यो आसा टॅक्सीस जावपाची गरज आसली. सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट मिटर जे आसा ते तांकां दिता. मायन्सच्या बाबतींत गोवा स्टेट मायनिंग कॉर्पोरेशन्स तेजेच करपाचें आमी थारायलां. इवन दो MOU between the Mineral Exploration Corporation Limited, which is the PSU of the Government of India, खंयच्या खाणींनी कितलो ओर्स खंयसर आसा हाच्या खातीर हो PSU कडेन डायरेक्ट एग्रीमेंट करता आमी, जेणे करून आमकां ज्यो ज्यो ऑप्शनीक फुडले प्रोसेस करपाच्यो आसा ताच्या खातीर मदत जातली. आत्ता मायनिंग कॉर्पोरेशन केला न्ही रे, हांवें तेंच सांगलां, आत्ता मायनिंग कॉर्पोरेशन केला. मायनिंग कॉर्पोरेशन केला तूं फुडें पळयत चल. एग्रीकल्चर सेक्टरांत आमी भर दिला गोवा सेल्फ रिलायंट करपा खातीर. तितूंतल्यान वेगवेगळ्या 100% बेनिफिशरीज हांकां कृषी कार्ड, आधार कार्ड हाच्या सकयल हाडपाक संजीवनी स्वयंपूर्ण करपाक 15 कोटीचे प्रोविजनय केल्ले आसा. दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आमच्या विधवा भयणीची पेन्शन ही 2000 वयल्यान 2500 व्हेली. म्हजे कडेन हें बजेट जें आसा पळय न्ही, हें कंप्लिटली टील डिसेंबर पर्यंत इम्प्लिमेंट करपाक स्कोप आसा. ओके, ज्या पद्दतीन आमी आमचो डायरेक्ट कलेक्शन जो आसा रेव्हेन्यू रिसिप्ट ओके विच इज 14,787 ओके हो दाखयल्लो आसा. विच इज एन शेअर इन द सेंट्रल टॅक्सीस ग्रांट इन एड फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट, शेअर इन द ओन टॅक्सीस रेव्हेन्यू ओके आनी स्टेट ओन टॅक्सीस रेव्हेन्यू हो सगळो दाखयल्लो आसा. डेफिनेटली आमकां खात्री आसा की आमी हो बजेट जो आसा हो इम्प्लिमेंटेशनूय बी ह्या बजेटाचे फुडल्या कोड लागच्या पयलीं निश्चित रित्या करतले. देशांत म्युटंट कोरोना व्हेरियंट्साचे दुयेंती दोबरात जाले. आंकडो 771 पावलो म्हूण आरोग्य मंत्रालयान जाहीर केलें. UK, सावथ आफ्रिकन आनी ब्राझिलियन म्युटंट सॅम्पल्स सापडूंक लागल्यात. आनीकय व्हेरियंट्स मेळटा काय ताचेरय संशोधन सुरू आसा. कोरोनान परत धुमाकूळ घालूंक सुरवात केल्ल्यान हुस्को. गोंयांतय कोरोना दुयेंती मेळपाचो आंकडो वाडूंक लागला. बुधवारा आनीक 140 सापडले. एक्टिव्ह केशी 1156. CZMP विशीं याचिकाचेर पक्षकार आनी सरकाराची बाजू आयकून जाय मेरेन ते विशीं कसलीच जनसुनावणी वा प्रक्रिया करची न्ही म्हूण हायकोर्टान वर्द दिल्या. 7 मार्चाक जाल्ले जनसुनावणे आड गोवा फावंडेशनान 2 वेगवेगळ्यो याचिका घाल्ल्यो. उत्तर दक्षिण गोंयांत CZMP विशीं जनसुनावणेची सगली प्रक्रिया कोर्टान स्थगीत केल्या. केस 6 एप्रिलाक कोर्टांत येतली. विधानसभा डिजिटायज जाली. आतां डिजिटायज प्रिंटआउटांचे इश्यू. आमदारांच्या प्रस्नाक खात्याच्यो जापो सारक्यो मेळना. सुदीन, दिगंबर, विजय म्हणटा 48 वरां आदीं मेळूंक जाय. आदल्या दिसा येतात, त्योय अर्धवट. प्रस्न फुडें धुकलतात. अधिवेशनांत 2-4 दिसांचींच म्हूण रोहनाची कागाळ. मुख्यमंत्र्या कडेन उपाय ना. प्रस्नकाळाचें अर्धवर ताचेरच गेलें. Under Rule 42, the copy to an answer of a starred question has to be made available to the member concerned 2 days before the sitting of the day fixed for the answer of the said question. Or Rule 42 म्हणून आसा. आतां इतले असेंब्ली आमी BSc सगळें डिस्कस करून आमकां आन्सरां येत ना. आन्सरां सारकी ऐन टायमार येतात. हें कित्या खातीर? म्हजो स्टार LAQ9 ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला फॉर नेक्स्ट असेंब्ली आमी पयले 3 दीस सेशन, 1 दीस सेशन करून खंय तरी 12 दिसा सेशनाक आयल्या. I would request the Honorable Minister Speaker sir की ह्या रिप्लाय स्टार 9A ह्याच सेशनान दिवचो. Let it be a postponed star LAQ within this session, not the next session. Number 1. कितें आमकां म्हणजे क्वेश्चन विचारले आतां इतलो ते पोस्टपोन करून सगळें डिटेल दिवपाक सीद आन्सर्स विच आर गिवन. हाव टू रीड दीस? ज्याचो क्वेश्चन आसा ताका ती प्रिंट दिवची म्हणून. डिजिटायझेशन सारकें जायना. आनी जेन्ना आमी
ताजे हें काडटा तेन्ना तें सारकें ना. हे पळय दुसरें म्हाका दिसता जी सीडी इतके व्हॉल्युमेटस आसा ताजी सीडी जी आसा ही अपोजिशन लिडरांक दिला दवर वयर हाज्यो कितल्यो कॉपी आहा पळयात आनी हाजे जर आमी एक एक सेट काडपाचो जालो मागीर तुमी डिजिटलायज No, I'm not asking for this. ती सारखे तरी दिया न्ही. My question is specific. तू ताका अर्देवर आतां दिताले आतां I कंटिन्यू करून have not come prepared with the question because this question answer was given to me yesterday. If you don't want to answer, it is all right. Fair enough. Just I'm telling you one thing. Henceforth, the 40 hours of the answer the Madanani, let the question who has let him complain that and if he requests that Baba I have not gotten the answer within time. If you want to postpone, I will see that the postpone his question. In protest, I am not asking this question because you have failed to protect our interest. रेल्वे डबल ट्रॅकाचेर विरोधकांचो खासा चर्चेक नेट सरकाराचो न्हयकार बोवाळांत कामकाज तहकूब रेल्वे डबल ट्रॅकाक कुठ्ठाळे वता ती चडशी जमीन खाजगी डिमार्केशन केल्लें ना इन्स्पेक्शन कित्याक केलें ताचो रिपोर्ट कित्याक ना काय म्हूण अलिनाचो प्रस्न रेव्हेन्यू मंत्री म्हणटा प्रकल्प केंद्राचो गोंय सरकाराक लागना वता तातूंत 91% रानां जमीन 1% सरकारी 8% जमीन खाजगी. With reference to doubling of the South Western Railway track from Kulen to Vasco in South Goa, major part of the land for the project is private land. In this, diversion of forest land is 138.3916 hectares, which makes up 91% of the land which is needed for doubling. Transfer of government land is 1.7138 hectares, which is 1%. And acquisition and procurement of private land is 12.1536 hectares, which is 8%. The main essence of my question is not about the quantum of land that is going to be acquired. The essence of my question is whether the residents of these houses along the alignment have been informed about what is going to be their plight should the second track become a reality. Question is over. You know our mention? No, sir, this is not fair. Let the Honourable Minister answer my question. No, you do allow, sir. I know. I've been present in this house. After 12:30, it is not possible. You know our mention? Half an hour discussion on this. We'll ask half an hour. Yes, sir. Question hour is over. Question hour is over. You know our mention? Half an hour discussion. Let the member ask to the government. You know our mention? I mean, we have raised the question. You know our mention? सर मोशन आसा साहेबाचेर Speaker sir, मोशन आसा Speaker sir, Half an hour discussion. state government is acting as a puppet of the central government. To seat, please go to the seat. Yeah. We want See, there are 13 days. discussion. There are 13 working days. Question. Wait, no. There are 13 working days. There are 13 working days. House is adjourned for 15 minutes. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक रोखडेच परत मिळया. नर्सरी केजीचो फाउंडेशन कोर्स जातलो. शाळांच्यो मुळाव्यो सुविधा तपासून नवे राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण सध्या मुळाव्या पावड्यार चालीक लायतले. टास्क फोर्साचो फायनल रिपोर्ट येवचो आसा. डायोसेसन स्कुलांचो हुस्को नाका म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. आमदारांक डायोसेसनाचो हुस्को शिक्षण धोरणाक विरोध ना. जें कितें करता तें खंय आमदार जाळवणदारांक विचारून करचें. Will this policy take over administrative powers of government-aided school, church school? Is the one. Second, I want to know what is the positive effect for the nursery students once policy is implemented.
दोनूय कमिटीनी आपले रिपोर्ट्स जे आसा हे रिपोर्ट सबमीट केल्या आणि न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या नुसार आम्ही आत्ताच परत एकदा त्याची रिव्ह्यू मिटींग घेतली हांवें आणि त्यांच्या दोन्ही कमिटीनी रिपोर्ट्स टेम्पररी सबमीट केलो. त्या रिपोर्टाच्या नुसार न्यू एड्युकेशन पॉलिसीक बेजीक जे फावंडेशन कोर्स सुरू करपाचो जो आसा म्हणजे जेका आमी 3 ते 5 वर्सां आमी तसो पळोवंक वचत जाल्यार आमी सगळ्या इन्स्टिट्यूट आसा तांच्या कडल्यान रिपोर्ट मागय म्हटला आमकां फावंडेशन कोर्स हो इनिशियल स्टेजीचेर सुरू करपाचो आसा. स्पीकर सर, कोणाचीच कसलीच एडमिनिस्ट्रेटीव पावर आमी घेयना. सगळ्या स्कुलाची जी चलता त्याच धर्तीचेर हाज्याय फुडली जी आमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या उपरांत चलतली. डायसेशन सोसायटी आसूनी किंवा खंयचे बाकीच्यो सोसायटीज आसूनी. मायनॉरिटी स्कुल्सांत तूं तांकां एडवांटेज दितलो ओ ना हो तूं कितको दितलो? यू वील हॅव अ रिपोर्ट, नो डावट अबाउट इट, बट हाव वील यू प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट ऑफ मायनॉरिटी स्कुल्स वेन दीस एक्ट इज कम? तो जे म्हणटा खंयच्यो जर पावर आमच्या डिपार्टमेंटान घेतल्या, काही म्हाका इन्फॉर्मेशन हांवें डिपार्टमेंटा कडल्यान घेतला त्या प्रमाणे काही स्कूल डिपार्टमेंटाच्या अगेन्स्ट कोर्टात गेल्ले. ते मॅटर्स पेंडींग आसा. फाटल्या क्लस्टर्साचो इशू, बेसिकली क्लस्टर्स आहा. क्लस्टर्स इज एन इशू. तेंय बी म्हणजे त्यांचो विलिंगनेस घेवन तेंच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, तेंच्या कडेन जे ऑलरेडी स्टुडंट्स आसा हांगासल्यान आमी बेजीक क्लस्टर हाजो फुडें विचार जो आसा पळय न्ही सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन जातलो. कोणाचोच जो आसा पळय न्ही खंयचेच म्हणजे स्कूल बंद उडोवपाचे, खंयचे हायर सेकंडरी बंद उडोवपाचो सरकाराचो विचार तसो ना. मुख्यमंत्र्याक खबर आसा मराठी आणि कोंकणी शाळा चलता आणि ह्या हातूंत प्रायमरी लेवला भुरगीं आसा तांकां तुमी 400 रुपया दिताले काय कितें पर ते आतां कित्याक मेळना हेंय आमकां कळूं दी. हे बंद जाल्या आणि ते तुमी केन्ना चालू करतले? तुमी 400 रुपीज जे आमी कट केला म्हणजे एक्चुअली कितें जालां ते पुराय वर्सा खातीर पॅन्डेमिकान ते उरल्या. कट करून तांकां लंप सम जशी ग्रँट दिताली तशीच दी म्हटल्यार ती स्कीम डिझायन केल्या. फक्त त्या खातीर तांकां 400 रुपीजच्या येवजी पर स्टुडंट्सच्या येवजी आमी जी स्कुलां जे आमी 400 रुपीज के स्कुलांक आमी त्या ग्रँटान म्हणजे तांकां मेंटेनन्स ग्रँट आनी टीचर ह्या दोनूय हितूर कन्वर्ट केला. कारण तांकांय बी ते कितले भुरगे जाले तो बरोवन रिपोर्ट धाड हे धाड आनी ते एटेंडन्स धाड हे सगळे वर्सभराच्यो कटकटी आशिल्ल्यो. त्या खातीर कंपॅरिजन करून तांकां जे आसा ती ग्रँट ही वांगडा दिवपाक लायल्या. फाटल्या वर्साची जी उरल्या ओके त्या खातीर ती ग्रँट जी आसा ती दिली वयतली. बजेटाचेर जनरल चर्चा आनी सविस्तर चर्चेचेय दीस कापतात. वर्साक 45 दीस तरी कामकाज जाय, पोरूं 10 दीस सुद्दां जावना. सरकार विरोधकांक फुडो करूंक सोदिना, अधिवेशन गुटलावंक सोदतात म्हूण विरोधकांची कामकाजाचे दीस उणे करूंक हरकत. सरकार कामकाज सल्लागार समितीक बोट दाखयता. निमाणें कामकाज नेम संस्थगीत करपाचे थारावाचेर मतदान. All states must have an assembly for at least 30 days. Bigger states must have an assembly for at least 60 days. This was the consensus. Mr. Rane also at that time was part of that meeting and he also said, आता तुमचे पळयलें जाल्यार आतां ह्या गेल्ल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा कितले दीस जातले सेशन आनी तातूंत तुमी डिमांडाचेर डिस्कशन काटेल करता, तातूंत तुमी तुगेले बजेट जनरल डिस्कशनाचेर डिटेल करता. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट बजेट. हाजे मुखार आनी बजेट विल हॅव टू बी प्लेस्ड बाय द न्यू गव्हर्नमेंट. So that is what I am saying. So yeah, इतल्या limited period, how you see house functioning like this? अशें दिसता की आमी आनी तुमी वावर काडटात. कोंकणीन सादें म्हणलें जाल्यार एसेंब्लीचो वावर काडटात. कशी तरी लास्ट बजेट कशें तरी सोंपोवन या जरा. कित्या खातीर करता? तुमचें लास्टूच दिसता म्हाका हें. खूब जाणांचें फायनलूच जावपाचें आहा हें क्लियर दिसता. मुख्यमंत्र्यान कशे भशेन वागलो तो सगळ्यांक खबर आहा. स्पीकर सर, बीएससी डिस्कशन जाल्लें बीएससी बरोवन दिल्ले 4 जाणांनी बरोवन दिल्ले मुख्यमंत्र्यान आयकूं ना. हे पळय स्पीकर Did not move for a vote on it. तुम्हीच बीएससी कंडक्ट कितें केला. बीएससी कसली बीएससी मोवीन नामला द्यायचा. Conduct of the house. It is the honorable speaker. They are abrogating unto themselves the way they conduct. स्पीकराचें फंक्शन ते करपाक सोदता आनी डिक्टेट करता. काय ना जाल्यार इतिका वॉकआउट करता आनी वेला कडेन येता. इज दीस civilized behavior of a state assembly, that of a state like Goa? To the house. Those who will say aye. Speaker sir, You cannot suspend the rules of the house. You have to put it to the vote of the house. Yes, I am putting. I am putting to the house. After it is. No, I want to clarify. You are saying that we raising objection is not casting aspersion on the speaker's office.
We have every right, because he has moved a resolution, he has moved a motion, which motion we can oppose. It is our fundamental right to oppose a motion. He cannot stop us from opposing it. Those in favor will say aye. Those against will say noes. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried. प्रतापसिंह राणेक विधानसभेत 50 वर्सां, भाऊ बांदोडकाराच्या राजवटी सावन तो आमदार. सगळ्या पक्षांच्या आमदारांची परबीची भाशणां. 80-90 ताच्या कार्यकाळात शेतकी आनी हेर मळार चालीक लागिल्ले प्रकल्प, सुधारणा, कडक शिस्तबद्ध कारभाराच्यो यादी काडल्यो. भाशणां आटपूची, कामकाज फुडें वचचें म्हूण राणेन स्वता यत्न करून पळयलो. अभिनंदन थारावाचेर 3 वरां चर्चा. फुडली वेंचणूक लढोवपा विशीं राणे सायलंट. Saying good things about me or bad things, whatever you want to say, you can say it outside also. 1980 ते 85 तांणी केल्लें काम सगळे गोंयच्या लोकांनी जनतेन पळयलां. आनी हांव मागतां जी तुवें सेवा केल्या लोकांची तीच सेवा तुवें मुखार करपाची. जो तांच्या हातांतल्यान वावर जाला. इट इज अ व्हेरी प्राऊड हिस्ट्री ऑफ गोवा. ते विकास पुरुष म्हणून आमी ताका वळखता, गोंया सगळे देशाक वळखता. And one person who has commanded that much of respect as a gentleman politician of Goa is Mr. Pratap Singh Rane. Though I may be belonging to a different political party, my value systems from him don't change. चोला घाटाक जेन्ना हॉटमिक्स कार्पेट घालपाचो दीस थारायलो आनी त्या दिसाक सकाळीं 8:30 वरांचेर म्हाका प्रतापसिंग राणेजींचो फोन आयलो आनी खरेंच म्हाका बरें दिसलें. एक कटसी कॉल आनी ह्या फोनाचेर म्हाका सांगलें आपूण थंय पावूंक शकना. And I seen him in my young days as a chief minister, leader of opposition, as a minister, and a great person. So I wish you all the very best, sir. की त्यांचे पावरा असो अथवा पावरा नसो, पण त्याच रुबाबान, त्याच प्रिन्सिपलान, तेच शिस्तबद्ध अशा पद्धतीने तेमी आज पर्यंत काम केल्लें. ते 70ची जनता म्हणजे त्या काळात अत्यंत गरीब जनता. त्या 70च्या जनतेचे हांव अभिनंदन करता, ज्यांनी ताका पयले खेपेक निवडून दिलो आनी मागीर कंटिन्युअसली निवडून दिलो. आज मुद्दामून सगळ्या गोंयच्या जनतेच्या वतीन तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आनी फुडल्याय म्हाका दिसता अजुनूय बी परत सुद्दां इलेक्शनाक खाशे साहेब रावले आसत जाल्यार निश्चितच ते निवडून येतले. ज्येष्ठ राजकारणी, बऱ्यापैकी समाजसेवक, सबंद आयुष्य निष्कलंक अशें जीवन आयज पर्यंत राणे साहेब जगलेले आसात. Business of the house is very, very important. Give it more priority. हें बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.